क्रेन आसा न्ही काडपा लायला सर अक्कल नाही तुमचा फ्लॅट तू गेलो न्ही मरे म्हाजो शॉप तू गेलचो आणि तुका परमिशन खंया ना ना एक तुका परमिशन खंया हे तुवें पळय हांगा इन्स्टॉलेशन केला तुका परमिशन कोणे दिला तुका परमिशन कोण दिले ते म्हाका सांग ही पळय क्रेन हाडून आतां तुमी पळय बिल्डिंगेची परमिशन घेतले तुम्ही आमकां विचारले तुम्ही आतां ही इमिजिएटली हे काढ चिमणी इमिजिएटली चिमणी काढ आता काडपा चिमणी इमिजिएटली काढ सगळें म्हाका पॅकिंग करून जाय आणि क्लिनिंग केला सगळें म्हाका वॉटर प्रुफिंग करून जाय आणि हे टोटल बंद आमकां एक दार नाशिल्लें हांगा तुम्ही आमकां काय तो शिकयनाका खबर ना म्हणजे कितें कोणाले ऑफिस शॉप कोणाले शॉप तुम्ही गोंयकार म्हणजे आमी कितें भायजाणो समजले हय काय मडगांवकार म्हणजे भायजाणो समजले तुम्ही कितें समजले तुम्ही कोणी येतलो आणि कितें करतलो कोणाल्या घराचेर इमिजिएटली नो टाइम इमिजिएटली विदिन नेक्स्ट 5 मिनिट्स 35 वर्सां जाली ह्या बिल्डिंगेक बांदून आता हांगा हे जे दुकान आसा ह्या दुकानाचे शटर फक्त फुडले सायडीन हांगा ताका एक्सेस कांय ना ह्या लोकांनी येवन हांगा बेकायदेशीर इलिगलपणे हे हांगा दारां फोडल्यात ताजे नंतर ताणें थंय एक्झॉस्ट चिमणी घाल्या आनी ती चिमणी व्हेल्या खंय पळय डायरेक्ट वयर आनी हांगा हे लोक आमी रावतात आमचे हांगा फ्लॅट आसात आनी हे आसतना हे आतां ही चिमणी हांगा वयर व्हेल्या तो एकलो कोण हांगा आशिल्लो ताणें हांगा क्रेन हाडिल्ली हांवें तो व्हिडिओ काडला तोय तुमकां हांव प्रेसाक धाडटा येदी व्हडली क्रेन हाडून ह्या क्रेनींतल्यान ही चिमणी हांगा इन्स्टॉलेशन जाता ताका हांवें सांगलें बाबा तुका परमिशन कोणें दिलां तो म्हणटा आपल्या कडेन परमिशन ना ताजे नंतर हांवें हांगचो लोकल कावन्सिलर सिद्धांत गडेकार ताका हांगा आपयलो ताका विचारलें तोय सांगता आमी ताका परमिशन दिवं ना परमिशन नासतना ह्यो गजाली आनी हांगा ऑलरेडी 30-35 वर्सां पयलींची बिल्डींग आतां मडगांवा बिल्डिंग्यो कोसळटा आनी तातूंतल्यान आतां इतल्या ओल्ड बिल्डिंगेचेर तुमी ही एवढी चिमणी घालपाक हें परमिशन कशें दिलें हांव इमिजिएटली ऑथॉरिटी कडेन मागता आनी हांवें कावन्सिलराकय सांगलां इमिजिएटली हें जें कितें इन्स्टॉल केलां तें तुमी सकयल काडात ना हांव गाडी मदीं घालतलो रस्त्यार आय वील क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कित्याक आतां दीस इज टू मच हें माथ्या वयल्यान गेलां आनी हाजे फुडें आमी हें सोंसून घेवपाचें नात हें तुमचें उगड हें दिसता हांव तुमकां क्रेनीचोय व्हिडिओ दाखयता ही क्रेन ताणें ते रस्त्यार कुशीन काडून दवरले हांव येवन ऑब्जेक्शन काडटा दीस इज कंप्लीट इलिगल कितें येता थंय येता आतां कितें रेस्टॉरंट येता आसतलें न्ही काय फॅक्टरी येता काय कितें येता म्हणून म्हाका खंय खबर अरे म्युन्सिपाल्टीच्या कावन्सिलराचे म्युन्सिपाल्टीचे ऑफिसर खंय गेले तुमचे कडेन मार्केट इन्स्पेक्टर आहा तुमचे कडेन बाकीचे ऑफिसर आहा तुमी पळोवपा नका हें कितें चल्लां म्हणटा तें कोणी येतलो कोणाल्याय बिल्डिंगेचेर कितेंय घालतलो आनी लोकांनी ओगी रावन पळोवपाचें खबर आहा कितें येता कितें जालें आतां खूब दीस जालें काम आतां आमकां कितें दिता परमिशन घेवन सगळें काम करता न्ही सो परमिशन घेवन हो काम करता म्हण जाणा आतां हांव ताका आयलो विचारपा आयलो आपणा कडेन आसा म्हणपा लागलें आतां विशाल बाब हांगाच बिल्डिंगेंत रावता तेणी हें पयलें आनी म्हाका फोन केलो तुवें परमिशन दिलां हांव म्हणलें हांवें परमिशन दिवना म्युन्सिपाल्टीन आमी परमिशन दिना म्युन्सिपाल्टी दिता सो म्युन्सिपाल्टी इंजिनियरा जेन्ना फोन मारून विचारलो जाल्यार म्युन्सिपाल्टी इंजिनियर म्हणटा आमचे कडल्यान कांय परमिशन घेवना हांवें ताका विचारलें तुवें परमिशन घेतलां हें काम करपाक दिलां म्हणटा हांवें कितें दिलां तें दाखय पळयता ताजे कडेन कांय ना कळ्ळें न्ही जाल्यार तो म्हाजे कडेन सुबेज उलोवपाक लागलो आतां हांगा मातसो सगळ्यांनी येवन लोकांनी बोवाळ करनाका बोवाळ केली की तो क्रेन बीन घेवन सायडीन चल्लो हांव कितें म्हणटा आतां इतलें तूं परमिशन तुका कितें करपा जाय तें बरें आसा कर तूं पूण एटलीस्ट परमिशन घे पूण हें कोण खंयची बिल्डींग परमिशन दितली म्हाका सांग बिल्डिंगेची एटलीस्ट एनओसी तरी जाय एनओसी ती घेनात आनी बिल्डिंगेचेर मावंट करून टॅरसार सोडल्या चिमणी म्हळ्यार जितलोय हांगा कितें करता तो स्मोक काडून सगळो टॅरसाचेर हें करपाक मेळटा अशें खंयचो कायदो हो मेळना करपाक अशें पूण हें कशें केलें न्ही आनी विचार नासतना आतां इतलो जर तो खरो आशिल्लो घेवन हांगा रावता आशिल्लो पळो तो मनीस हांगा नाच इलिगली चलताले इलिगली चलताले डायरेक्ट इलिगल चलताले एन्क्रोचमेंट इनटू समबडीज प्रायव्हेट प्रॉपर्टी
आनी हाजे फाटल्यान कोण आसा ते आमी इमिजिएटली एक्सपोज करताले ना जाल्यार ही चिमणी आमकां इमिजिएटली काडून जाय इमिजिएटली नो डेडलायन 24 वरां ना आतां क्रेन हाडिल्ली तीच क्रेन हाड आनी ती सकयल देंवय